शेवटपर्यंत म्हाका तिकेट डिनाय करता अशा प्रकारचो चुकून हिंट नाशिल्लो, पण आता लक्षात काय नाही. त्यामुळे पक्षान किंवा पक्षश्रेष्ठी नसताना आपल्या पद्धतीने विचार केला. त्यामुळे हांव धरून वता, हांव तो विषय आसा तो नेगेटिव्ह धरना, की हांव मुळात राजकीय कार्यकर्तो मानना, सामाजिक दृष्टिकोन विचार करणारे कार्यकर्ते. त्यामुळे हाचो हांव पॉझिटिव्ह घेता, की म्हाका म्हजें की एक राजकीय सामाजिक नेतृत्व एक खऱ्या अर्थान प्रूव्ह करपाची एक संधी म्हाका मेळ्ळा अशें धरून वता. आनी त्यामुळे म्हज्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर, म्हज्या हितचिंतकाच्या बळाचेर योग्य तो निर्णय फुडल्या 2 दिसांनी हांव घेतलो. स्टेटमेंट लास्ट टाइम आपले तुमचे हें केल्लें सपोर्ट केल्लें ह्या फावटी तुमी आपणाक सपोर्ट करपाक जाय म्हणून पूण ती स्टेटमेंट दिली नाही. तो ताणें ताजे भशेन विचार केलो न्ही. सपोर्ट जालो आपल्याच्या लास्ट टाइम जास्त सपोर्ट जाल्लो तो म्हाका दिसता की खंयचे आसा खंयचोच राजकीय एखादो नेतो हाका की ताचो सहजासहजी अशें सरेंडर जावप आनी समर्थन अशें जायना. आनी तें फाटले फावट एक दिखावपणा जरी जालो जाल्यार हो दिखावपणा आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्या काणकोणच्या जनतेक खबर आसा. त्यामुळे हांवें कितें तातूंत खूब मोठें सांगपाचें गरज आसा अशें म्हाका दिसना. प्रवीण जाटये बीजेपी ऑफिसात पावल्या उपरांत अनंत शेट कॅम्प जागो जालो. शेनवार सांजे अनंत शेटान आपल्या कार्यकर्त्यांची बसका घेतली. अनंत शेट खंय बीजेपी तिकेटाची फॉर्मल अनाउन्समेंट जायसर रावतलो. गरज पडल्यार सभापती पदाचो राजिनामो दिवपाक अनंत शेट तयार आसा. कार्यकर्ते सांगतात त्या प्रमाण निर्णय घेवपाचें शेटान थारायला. तुम्ही दाखवून दिवया आम्ही फुडलो सीट आम्ही हाडून दाखवूया आणि मयेकाराची ताकद दाखवूया. हे एकनाथ खरे कित्याक तेणे सर्वे काडला ते सहकार्य तुमच्या कडसून मेळत रावले. तुमचे वारंवार तुमचे मार्गदर्शन अमुक गोष्ट करपाक जाय ती करपा खातीर सदैव ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.